नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. कसिनो मांडवीतल्यान काडप बीजेपीक निमणे सुद्धा जमले ना. वर्साचे एक्सटेन्शन. दोनापावला आयटीची जमीन ईएसजी. गोवा मराठी अकादमी चालीक मंत्रिमंडळाचे निर्णय. गोय सरकारान आपले मायनिंग लीज रिन्युअल धोरण घेतले फाटी. एमएमडीआर कायद्याचे फाटभुंयेर निर्णय. ह्या फुडें लिजांचे ऑक्शन थेट रिन्युअल ना. शाळा कॉलेजींचे भुरगे धरून हजारांनी लोक डिफेन्स एक्सपो निमणे दिसा जात्रा. बेतलातले वार झोनात गर्दी. कंपन्यो आयोजक गोंयकारांकूय एक्सपो मानवलो. गोय आकांवद्यांचे हिट लिस्टार. एटीएसाक जाय तसो फंड मेळना. सरकाराकडच्यान जाय तसो प्रतिसाद ना. ट्रान्सफर जाल्ले डीजीपी मोहनाचो वता वता बॉम्ब. आणि गोय आंतरराष्ट्रीय सेलिंग सर्तीक मोर्जे सुरवात. भारताचे कुशळ सेलर घेतात वाटो. स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन म्हूण गोय सरता फुडें. मुख्यमंत्री पार्सेकाराक उमेद. खबरो विस्तारान. कसिनो मांडवीतल्यान हालोप निमणे सुद्धा बीजेपी सरकाराक जमलेच ना. तांकां वर्साचे एक्सटेन्शन दिले. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळान निर्णय घेतलो. कसिनोंक मांडवीतल्यान काडपाचे उतर बीजेपीन दिल्ले. दुसरी सुवात ना म्हूण सांगून एक्सटेन्शनां दीत आसात. दोनापावलची जमीन ईएसजीक दिवपाचेय थारला. गोवा मराठी अकादमीक मान्यताय मेळ्ळा. To grant further extension to the offshore casino licenses to relocate their offshore casinos from River Mandavi for a further period till an alternate feasible site is finalized by the government, or for the period from 1/4/2016 to 31st March 17, whichever is earlier. बेगीन जालें जाल्यार बेगीन करुया मरे. ह्याय सरकारच्यान करूं येता. एक बाबुशा कडल्यान आयिल्लो प्रस्ताव की खंयची तरी दर्यान जागा हय अशी आयडेंटिफाय करची. हायसीज हय. आनी न्ही कॅबिनेटान ना. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता. ऑप्शन ते आनी तांकां एक वर्सभर पयलीं सूचना दिवची. आनी ताणें व्हडल्यो आपले थंय विथस्टँड करणारे वेसल्स पळोवच्यो. म्हजे तकलेंत एक कितें आसा जाणा. तांकां तशेंच एक वर्स किंवा 2 वर्सांची मुदत दिवची. गोव्यांत लँड कॅसिनोज आसात ताचेर कोण कांय उलयनात. त्यामुळे ताणें जागा आयडेंटिफाय करची ऑन लँड. थंय ताणें हॉटेल घालचें आनी थंय व्हरचो. हो एक प्रस्ताव जावं शकता आनी इट इज मोर प्रॅक्टिकेबल अशें म्हाका दिसता. आनी सायमल्टेनियसली सीओपीक सांगलां की तुजो प्रयत्न जो आसा हो तुजो चालू दवर म्हणून. परत सिरियसली चालू कर. दोनापावलची आयटी कॉर्पोरेशनाची जमीन ईएसजीक दितले. सरकार थंय इफी खातीर एंटरटेनमेंट हब बांदतले. लँड फ्रॉम इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा टू एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ परमनंट वेन्यू फॉर होस्टिंग इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. आनी 50वो इफी हो 2019 थंय घेवपाचें एक टार्गेट थारायला. गोवा मराठी अकादमी घडोवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. गोमंतक मराठी अकादमीक ह्यान फुडें निधी मेळचो ना. आमी रिकरिंग ग्रँट्स गेली अनेक वर्सां फॉर प्रमोशन आनी डेव्हलपमेंट ऑफ मराठी लँग्वेज आमी सरकार दीत आसा. ती त्यामुळे पर्पज सर्व जायना हे लक्षांत आयल्यामुळे गव्हर्मेंटान निर्णय घेवन एक वेगळी एडहॉक कमिटी केल्ली अंडर चेअरमनशीप ऑफ अनिल सामंत. आनी ताणें जें कॉन्स्टिट्यूशन दिलां प्रपोज केलें तें आमी एक्सेप्ट केलें आनी नवीन गव्हर्मेंट मराठी अकादमी स्थापन करपाचो निर्णय जाल्लो. आज ताका आमी कॅबिनेट एप्रुवल दिलां. तेचेर एडिशनल फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स कांयच आसची ना. कारण जी ग्रँट आमी तेवटेन दीन ती हेवटेन दी. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंय सरकारान 2 वर्सां फाटीं केल्ले मायनिंग लीज रिन्युअल धोरण फाटीं घेतले. केंद्राच्या एमएमडीआर कायद्याच्या फाटभुंयेर पार्सेकार सरकारान गोवा ग्रांट ऑफ मायनिंग लिजीस धोरण 2014 रद्द केला.
यापुढे लिजांची पावणी जातली म्हणून मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक स्पष्ट सांगले. MMDR कायद्याप्रमाण लिजांची पावणी सक्तीची. केंद्र सरकारच्या 2015च्या मायन्स अँड मिनरल डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन सुधारित कायद्याप्रमाण सगळ्या तऱ्हेच्या मिनांच्या लिजांची पावणी करप सक्तीची. गोंय सरकारच्या लीज रिन्युअल धोरणात लिजा ऑक्शन करिनासतना रिन्यू करपाची तरतूद आशिल्ली. केंद्रीय MDR कायद्या कडेन ती जुळना जाल्ल्यान गोवा ग्रांट ऑफ मायनिंग लीज पॉलिसी 2014 रद्द केल्या. Iron ore, manganese and bauxite are the major minerals found in Goa, which are now placed under the 4th schedule to the amended Act. Henceforth, grant leases shall be by auction mode alone. आणि त्यामुळे आयचो जो प्रपोजल आसा तो विड्रॉवल ऑफ गोवा ग्रँट ऑफ मायनिंग लिजीस पॉलिसी 2014 जी आमची आसली ती विड्रॉ करपाचो ना आयच्यान न्ही. गोंय सरकारान मायनिंग धोरणाप्रमाण 89 मायनिंग लिजा रिन्यू केल्यात. रिन्यू केल्ल्या ह्या 89 लिजांचेर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचो परिणाम जावचो ना. ह्या लिजांची मुजत 2027 सोंपता. हय ऑक्शनाचो विशय दिसता पण तो अजून खूप वेळ लागतलो. पयलीं जेणे रिन्यू केल्यान तांकां काम तरी करून दी. कितले महिने सुरू जाल्ले आसा? म्हज्या अंदाजान 14-15 बीन अशें सुरू जाल्यात. म्हाका दिसता अंडर द प्रिविलिंग कंडिशन्स जे 20 हे कॅपिंग आसा ते जो पर्यंत बदलना तो पर्यंत ऑक्शन करपाची गरज पडची ना अशें म्हजें मत. तुमचें कितें वेगळें आसा जाल्यार डिमांड असल्या शिवाय ना न्ही. सरकाराक स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ली 28 मायनिंग लिजा रिन्यू करूंक हायकोर्टान गोंय सरकाराक बावटो दाखयल्लो. त्या निकालाक पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्ले. ही केस 11 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान येता. गोंयान आतां MDR कायदो आसा तसो लागू. ह्या फुडें मायनिंग लिजा ऑक्शनूच जातली. आदल्या लिजांची लिजा रिन्यू करपाचें आपलें धोरण रद्द केलां म्हणून सरकार आतां सुप्रीम कोर्टात सांगतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. शाळा कॉलेजींचे भुरगे धरून हजारांनी लोक डिफेन्स एक्सपोचे हे चित्र अक्षरशः जात्रा कशें दिसतालें. निमण्या दिसा डिफेन्स एक्सपोक लोकां खातीर फी नासतना उक्तो दवरिल्लो. बेरेस्तारा सकाळ सावनूच बेतलांतल्या वॉर झोनान लोकांची गर्दी सुरू जाली. एक्सपो पळोवंक येतल्या मदीं बेतुलकारूय दिसले. मात निमण्या दिसा सादारण 25% स्टॉल्स कळविल्ले. That was just awesome. अवघ्या कांय दिसा भितर तंबू उबे करून केल्लो हो गोंयांतलो पयलो डिफेन्स एक्सपो भव्य आनी आकर्षक मांडावळ, कोट्यावधींची उलाढाल आनी देशी विदेशी कंपन्यांची संरक्षण मळावेलो वेव्हार आनी मेक इन इंडियाकय उर्बा. डिफेन्स एक्सपो बिरेस्तारा सोंपलो. एक्सपोचे इतिहासान पयलेच फावट 54 देशांतल्यो 1040 कंपन्यो एक्सपोन वांटेकार जावन गेल्यो. निमण्या दिसा एक्सपो गोंयकारांक कसलीच फी नासतना उक्तो आशिल्लो. हजारांनी लोकांनी बेतलान गर्दी केल्ली. शाळा, हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीच्या भुरग्यांनी संरक्षण मळावेले हे खासा प्रदर्शन पळयले. निमण्या दिसा डिफेन्स एक्सपोन एका बॉक्सान बॉम्बाची अफवा पातळी. बॉम्ब स्क्वॉड आयलो तेन्ना बॉक्सान टाटा कंपनीचे सामान मेळ्ळें. बसता तो आसतलो आनी टाय आहले. काय ना हय टाय म्हणजे गळ्याक घालता आनी सत्री एकूच ना न्यू सत्री विकपाक पॅक केल्ले आहले. हितून टाय आसा भितर कोणाले भितर दिला आसतलो टाटाची कंपनी स्टॉल हाडून दिला. हितून टाय आसा तो हाडटा कंट्रोल रूमान हाडटा. हितून कंट्रोल रूमान हाडटा. सत्री खंय? हां सत्री आसा बरोबर.
17 जाले आणि ही बॅगा डिफेन्स एक्सपोक लागून बेतलान उदकाचे पुरवणेचेर परिणाम जालो. अँब्युलन्सी आनी फायर ब्रिगेडूय एक्सपोक व्हरून दवरली म्हूण वरिश्ठ प्रजेचो आवाज बोळ मारता. Goa is not in access land. There is no access land. Goa is having scarcity of land, and they themselves said for IIT to set up IIT in Kankona, they just want, the center has given advised them for 300 acres of land. So there's a land shortage. So why they are using this land when the IT itself, you can set up this type of projects over there, educational, health. There's no hospital over here. For 3 days continuous, people are not having this. The water has been diverted to this. So many ambulances, few people have fallen sick. That ambulance was not in a state of carrying this injured people. आयिल्ल्या लोकांनी डिफेन्स एक्सपोची तोंड भरून तुस्त केल्या. आम गोंयकार, डिफेन्स कंपन्यो आनी उद्देजकांकूय गोंयचो हो पयलो म्हा डिफेन्स एक्सपो मानवला. फुडें जाता तेन्ना जाता. What you saw here inside? Helicopter. How was it? Nice. या डिफेन्स एक्सपोक न्हू खूब अपोज जाता म्हणजे लोकल लोकां कडल्यान किंवा जावचो न्हू. तुमकां कितें दिसता असलो एक्सपो गोंयान आसचो परमनंट काय कितें आसल्यार सुद्दां लोकांक जॉबाचे बीन हे जावं शकता. फॉर एग्जाम्पल आतां कितके वॉलंटियरी गोंयचे ना हांगासर, ओके ताका लागून. आसपाक जाय. आनी आमकां हेका कितें म्हणटा ताका आमकां बरो हेत रिस्पॉन्स मेळटलो की बाबा भुरग्यांक सुद्दां मोटिवेट जातले जॉयन जावपाक आर्मीक. आनी जावपा जाय सगळ्यांक रोजगार मेळटा न्हू. म्हळ्यार अशें तुगेलें कोणाक टॅक्सीवाल्यांक बिजनस मेळटा, हॉटेलवाल्यांक बिजनस मेळटा, जे पळय जेवण पे करता पळय तेमकूय बिजनस मेळटा. अशें सगळ्यांक बिजनस मेळटा पळय. ते डेली कांय आसपाना पळय हें. कळ्ळें तुका. एक 4-5 दीस रावताले आनी वयताले ते. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, ओमकार फळारी आनी दत्तराज नायक. गोंय आकांतवाद्यांच्या टार्गेटार आसा. गोंयच्या एटीएसाक प्रशिक्षण आनी साधन सुविधा उणे पडटात. फंड्सांची अडचण जाता. गोंयचो डीजीपी TN मोहनान दिल्ली वता वता गोंय सरकाराचेर बॉम्ब घालो. तो म्हणटा सरकारान अंदू तरी एटीएसाक अर्थीक आदार करचो. मोहनाची दिल्ली बदली जाल्या. आतां मुक्तेश चंदर गोंयचो नवो डीजीपी म्हूण आयला. Goa being what Goa is, which is a tourist center of international importance, because those who come are not going to come, with any good intentions in their mind. It has, in the past 10 years, been repeatedly told that yes, you would be and could be one of the prime targets. We have got separate anti-terror squad, which I have raised here, but now time has come, and I am saying that they need a little more of help. Because what we face is not that easy to just throw men at. I would say that there is some requirement to strengthen the anti-terror ATS by providing them more training, more equipment and infrastructure, because of various problems that we face, like we have not had mining for years. There are a lot of doles which go out, which do not actually, is not productive, but is only supportive. So there have been problems, but despite that, what I'm saying is that what we require is not that kind of money which is so heavy or so large. I thought it fit to mention it here because these are two important areas in which I don't feel fully satisfied nor fully confident. घेऊया एक विराम.